सुरुवातीक गीत घेऊया 810 पेज 5 810. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्व तुमचे सवे असो. आख्खी कोविड सोडवा आयच्या दिसा विश दोन परगोटणेचो दीस समोर उरता आनी ह्या समोरयार आमी हो विशय विचून काडला. देवाचें तें देयाक दियात. हो विशय आयच्या शुभ वर्तमानांतली एक वळ. मनशाचो ओरूंक आनी शेवट जावन आसा देव. मनीस देवा कडसून येता आनी देवा सरशी परतता, पूण आपल्या जिविताची कांय वर्सां ह्या संवसारांत तो जियेता. हें संवसारी जिवीत जियेतना मनीस एके वाटेन आपल्या उदारपणा खातीर वावुरता जाल्यार दुसरे वाटेन देवाचे येवजणे आनी उतरां प्रमाणे जिवंक वावुरता. ह्यो दोनूय जिविताच्यो बाजू एक सारकेपणान फुडें व्हरप कांय फावटी आगोड जाता. ह्याच खातीर संवसारी जिवीत जियेतना लेगीत देवाचेर पातयेवन जिवपाची गरज. अशें करून सैमीक जिवितांत सैमावर्तें जिवीत रीग घेता आनी सैमीक जिवीत सैमावर्तें पावल्यार उबारता. तर देवाचें तें देवाक दिवंक आनी आमचें सैमीक आनी सैमावर्तें जिवीत देवीक परगटून करूंक देवाचो आदार ह्या मिसा संबरोपण्यान आमकां मागुया. भगिनीनो, आमी आतांच आयकलां ते भशेन आयज 20 धर्म परगटणेचो आयतार
मिशन संडे म्हूण पाळटा. दरेकली आमी जावन आसा मिस्योनार. जेजूच्या वावरांत आमचोय वावर आमी मिसळ करून जो संदेश जेजू परगटून आयिल्लो तो आमी आमच्या वावरांतल्यान परगटता. पूण तो जोड्याची जबाबदारी आयज वळखून घेवंक मारये भाशेन आमचें जिवीत करूंक हे मिसाचे भेटेन मागल्या. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता मायमेंत आनी फिरगे पाटान रावतल्या बाबा भयणां बसत तांचेर तांच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण साबीण मायचे मजतीन आमी मागता. तेच बरोबर लिन्सिया पिंटो आपलो पयलो वाडदीस मनयता. तेच बरोबर बरे भलायकी बसत मागूंक लायता. एतर फेर्नांडीसान घोराबो, नार्सिस आल्मेदानी घोराबो, जोझफ प्लासिडो फेर्नांडीस आनी घोराबो तांचेर आनी हेर भाव भयणांचेर आशिर्वाद मागया. आनी हे मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाची भोगसणे मागया. सर्गीच्या बापा, मनशाक तुवें तुजे सारकेचो आनी सैमाचो रचलोय आनी देव जिवितान ताका भरलय. पूण तुजेर आड वचून आमी पातक करून आमी हें देव जिवीत इबाडला. सोनिया काकुतकर, सोनिया काबूलकर, सोनिया जेजू, मनीस कसो ह्या संवसारांत जियेतना तुवें सदांच तुज्या बापाची खोशी केली आनी ताळण्यांचेर आनी ओडचोण्याचेर जैत वेलें. पूण आमी आमची खोशी करून संवसारी मना प्रमाणें जियेल्या. क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काबूलकर, पवित्र आत्म्या, संवसार आनी देवा मदें अंतर करूंक आनी खरी ती सोयरीगोद सांबाळूंक तूं आमकां तुज्या प्रेरणान भरताय. पूण आमचें गिन्यान वापरून तुज्यो सुचोवण्यो आमी पयसायल्यात. सोनिया काकुतकर, सोनिया काबूलकर, सोर पयला देव आमची काकुतकर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. महिमेवंत देवा, सर पदवीदार बापा,
सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक गमावूंक आनी राजाचे पोट्टे सोडून उडोवंक ताचे मुखार दारांची हौडां उगडूंक आनी अशे दारवंटे धांपून उरो ना जावंक. जाचो हात ताणें गोठ दवरला त्या सिरुसाक आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हज्या विचून काडलोल्या इस्रायला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखोनाय, तरी हांवें तुका एक महानें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पोर एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती तावन अस्तोमते पर्यंत सगळीं मनशां जाणो जावचे खातीर जोरी तूं म्हाका वळखोनाय तरी हांव तुका झुजा हातयारां दिवन आयतो करतां. देवाचे उतर हें. देवाचे मोगोरकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोड ओळखून घेयात. जबाब. सर्वेस्वराची महिमा आनी बोल ओळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमवयर देवाक सोदगितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमदे गाजोयात. सगळ्या पर्जांक कळोयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब. सर्वेस्वराची महिमा आनी बोल ओळखून घेयात. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतले भें दवरचें. राष्ट्राचे देव कोण जाणोय. कान्यांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब. सर्वेस्वराची महिमा आनी बोल ओळखून घेयात. पर्जांनो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटवण्यो वर्दना घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब. सर्वेस्वराची महिमा आनी बोल ओळखून घेयात. पवित्र ताचे मंदीर सोम्याक थंय नमन करात. प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सर्वेस्वराची महिमा आनी बोल ओळखून घेयात. बागेवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणानो, देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोल्या तेसलोनिकारांचे पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ
ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबून आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमा समेस्ता पासत आमी सदांकाळ देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावार्थ पोरण्यांनी तुमी दाखयलोय. कोस्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यान आनी सौम्या जेजू क्रिस्ताचेर भरवोसो दवरून तुमी तीर रावल्यान. हे आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत गोट आसा. देवाचे अपुरबायेच्या भावा भयणांनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यात म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमचें वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बोळान, पवित्र आत्म्याच्यो शक्तीन आनी एकदम गोट निर्धारण तुमकां पावयलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचें मोदें आमी अशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणात. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. जिविताचे उतर मनशाक तुमची जिणेंत दाखयतल्या. Sorves potumce soveasu, Mateva pormrei Jesu Christa ce shihu portoman, Fariseu गेले आनी जेजूक कसो उतराक दवरचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो. आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यां बरोबर आपल्या शिसाक अशें म्हणूंक ताचेशी धाडले, गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय देखून तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणो. तर तुका कितें दिसता, शेजाराक दोंड फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून तांचें कुसडेपण ओळखून पोटतिपाल केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास म्हणून सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात पळोवया. तांणी ताका 1 दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, शेजाराचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात रे.
आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाकडी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयज मिशन संडे पूण आमी सुरवातेक आयकलां आनी दवरितली आमी मिसियोनार सगल्या संवसाराक वचात आनी म्हजें शिस्त करात ही जेजून आज्ञा दिल्ली. प्रश्न दवरितल्याक आमकां म्हज्यान एकल्याच्यान कितें करूं येता. एकदां खंय एका रानाक उजो पेटलो. भायल्या गांवांनी ऑस्ट्रेलियाक, अमेरिकाक असल्या रानाक व्हडले उजो जाता. कितले दिसूच लागता पालोवंक, उज्याचे व्हडले आकटे ते. आनी अशें आसतना खंय एक हॅन स्पॅरो, धाकटो स्पॅरो कडेन एका झाडार ताचो गुडेर आसलो आनी ताणें पळयलें हे आकटे ते व्हडले पयस आपल्या पाकट्यान उकडून वचून एक तोळें आसलें. थंय तोळ्यांत आपली चोच बुडोवन तें उदक घेवन येवन ह्या आकट्याचेर उडोवंक लागलें. येता परत वेता, परत आपली चोच बुडयता, हाडून उदक ह्या आकट्याचेर उडयता. आनी ताका खंय एक कावडो पयस रावन पडोवन आसतालो आनी म्हणूंक लागलो, खंय तुजी चोच भर, बीग फूल, कित्याक उपकारता? येदे व्हडले आकटे तरी तुजे चोच घाल कितें करूं येता. आनी तेन्ना खंय हो स्पॅरो आसलो तो धाकटो, ताणें एकूच न्हय 5 रिजनां ताका दिलीं. पयलें म्हणल्यार वेदर बीग ऑर स्मॉल, एवरीबडी इन दीस फॉरेस्ट must fight against any calamity to the best of its capacity. जावं ल्हान वो व्हड असली गोत घडटा तेन्ना सगल्यांनी आपल्याचे कुवेती प्रमाणे घडटा ते भाशेन हो उजो पालोवंक जाय. दुसरें रिजन दिलें की माय एक्टिविटी इज माय डेक्लेरेशन दॅट आय एम नॉट ऑन द बँड वॅगन ऑफ दोज हू सेट द फॉरेस्ट ऑन फायर. जी म्हजी गोत चोच भर उदक व्हरपाची ती दाखोड करता की हांव जांचे बरोबर ना जाणी ह्या दोंगराक उजो पेटयला. म्हजी गोत दाखयता हांव दुसरे वाटेन आसा म्हणून. म्हणटच ही म्हजी एक्टिविटी हांव घेवन वता तें दाखयता हांव तांचे बरोबर ना म्हणून. तिसरें म्हणूंक लागलें की I will never have a regret in my life that for extinguishing the fire I could have done something but I did not. जिवितांत म्हाका केन्नाच कुसियेंस म्हजें खावची ना की म्हज्यान हो उजो पालोवंक जातालो पूण जाता आसतना हांव करिनासतना रावलो. असलें म्हजें कुसियेंस केन्नाच खावचें ना म्हणूंक लागलें हो स्पॅरो कावड्याक सांगूंक लागलें. सो तें रिजन ताणें दिलें, आय एम एन एग्जाम्पल एन इन्स्पिरेशन टू दोज हू कॅन फायट द फायर बट आर नॉट डुईंग सो. हांव जावन आसा एक देख आनी स्फूर्ती, एग्जाम्पल एंड इन्स्पिरेशन. जांचे कडेन करूंक जातालें पूण करिनासलीं तांकां ही म्हजी एक्टिविटी चोच भर उदक घेवन येवपाची ही देख आनी स्फूर्ती तांकां. आनी 5वें म्हणूंक लागलें खंय आय विल गो डावन इन द रेकॉर्ड एज हॅविंग डन इट्स बेस्ट टू फायट द फायर. इतिहासान म्हजें उरतलें की हांवें कितें तरी हो उजो पालोवंक केल्लें म्हणून. बाबडीनो, एक मिसियोनार कसो म्हज्यान कितें करूं येता हांवें हो प्रश्न घातलेलो. जें ह्या स्पॅरोन केलें तें म्हज्यान करूं येता. मे बी अ बीग फूल ऑफ वॉटर, चोच भर उदक म्हजें, इतलोच वावर म्हजो, पूण जायतीं कारणां आसा हो वावर म्हजो करूंक जे भाशेन ह्या स्पॅरोन केलो. दर एकल्याक आमकां देवान ही जबाबदारी दिल्या आनी आमच्या बावतिस्मा वरवीं ही जबाबदारी आमकां लागू जाता की आमी मिसियोनार. मिसियोनार म्हळ्यार आमच्या तकलेंत आमी चिंताव तेन्ना
कितें मनांत येता. कांय मिस्योनार आमी कसल्यो खबरो आयकल्या, हांवें तर आयकल्या पाद्री मदें उलयताले ते जे मिस्योनान वावर करता. कोण सांगतालो एक दीस आपूण रानाची वाट चलून वचूंक आसलो तेन्ना आपणाची मोटरसायकल स्टार्ट मारून ओद्दे वाटेक दवरतलो म्हणल्यार वयल्यार मोटरसायकलीन एक सोरोप आसा. कोण एकलो म्हणटालो आपूण ओद्दो आदीस चोरून गेलो आनी कोण मरणाचे तणीर आसलो ताका निमणे सोंटेसांव लायले आनी तो मेलो. कोण म्हणटा एक दिसाची वाट काडून हांव मीस भेटोवंक वयता, त्योय जाल्यार 2 वा 3 फामिलींक म्हजो मिसांवाचो वावर. कोण म्हणटा कांय पावटी बावतिजमां जावन कितलो तेंपूच भुरगीं उरता तांकां आमी बावतिजम दिता. बाबडी न्हू, हो मिसांवाचो वावर जे पाद्री करता जायत्या गांवांनी. पूण तेच मिशनार काय दवरिकली आमी मिशनार. जो कोण देवाचो मोग परगट्टा आसा त्या जाग्यार तो जावन आसा मिशनार. म्हणटच देवाच्या मोगाचो परगटणार जावन आसा आमी. जावं आमच्या इस्कॉलान, जावं आमच्या कॉलेजीन, जावं आमच्या कारखान्यान, जावं आमच्या कोचेरीन, खंय हांव आसा थंय हांव मिशनार. म्हजें हांव मिसांव परगटायता, हांव जेजूक एके भाशेन दाखोवन करता. मादर तेरेसा म्हणटाली आयज लोकांक भूक लागल्या तांकां उलोवच नाका पूण मोग जाय. दे नीड लव एंड रेकग्निशन. कांय फावटी ती म्हणटाली लोकांक घोडये रोपाची गरज आसा, क्लोथींग, पूण त्या दे वॉन्ट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. तांकां मानान लेखलेली जाय. कांय फावटी ती म्हणटाली थोड्यांक घरदार ना पूण त्या गोऱ्याब्याची तांकां अदीक गरज आसा. दे आर होमलेस, दे आर रिजेक्टेड. आनी असलो मिसांवाचो वावर करूंक दवरल्याक देव आमकां बाबडलो सगळ्या लागीं आमच्यानी हो वावर करूंक जायना जायत. एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचूंक जायना जायत. पूण आसा त्याच जाग्यार रावन आमी तांच्या पासून मागूं येता जाय. 1 तारखेर उयतुंबराचे भाग्यवन तेरेजा बाळका जेजूची हिचो आमी उगडास करता. सेंचुरीज ऑफ चायल्ड जीजस. ती भाव भयणो आपल्या 4 वंटी मदें रावली. पूण तरी आसतना तिका बाब साहेबान पेट्रोनस ऑफ मिशन अशें केलें. आयज आमी आसा त्याच जाग्यार रावन आमकां देव मागणें करूंक आपयता. जिविताच्या आमच्या घोडितांतल्यान एग्जाम्पल, लायफ, पर्सनल एग्जाम्पल, जॉयफूल एग्जाम्पल आमी दिवंक जेजू आमचे लागीं मागता. म्हणून देव आमचे लागीं मागता जाल्यार आमकांच हो प्रश्न करुया. म्हज्यान कितें करूं येता? आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा देवाचें तें देवाक दियात. देवाचें तें देवाक दियात. आमचो वावर करतना आमीच आमच्या मनान चिंतचें म्हजो वेळ हांव कसो मांडटा. देवाचो वेळ देवाक दिवंक म्हजो वेळ कितलो हांव देवाक दिता. एक मिस्योनार कसो म्हज्याच घराब्यांत हांव कितलो आसा. हाची दोनूय पयलें वाचप दुसरें वाचप आमकां उडास करता. पावलू आनी सिलासान तेसोलिन्या शारांत जेजूची बरी खबर परगटली. पूण कांय जिल्यो नाटकायेन बरोवन जेसन ह्या भावार्थ्याक ताणें स्वतायलो. कित्याक पावलू आनी सिलास तांच्या घरांत रावताले. पूण भावार्थ्यांनी रातीच्या वेळार पळून वचूंक तांकां आदार दिलो. ही घडणी उगडास करून भाग्यवन पावलो तांकां उगडास करता. म्हणटच भावार्थान जो कितें आसलो तो तांकां परगटूंक ते वावुरले. बाबडी न्हू, मिस्योनार कसो म्हज्यान कितें करूं येता हो प्रश्न दरेकल्यान आयज आमकां आपणाकूच विचारचें. जाय तें करूंक जायना जाय. आमच्या गांवांत आमकां वेळ आसा लागीं आनी वेळेर स्टार फीश पडटा.
कांय फावटी लारां बरोबर हे स्टार फिशां वयर येवन पडटा. कोण एकलो मनीस खंय ती काडून काडून परत उदकान उडयतालो. तेन्ना कोण एकल्यान म्हटलें खंय पळय तूं कितली म्हणून उडयतलो. वॉट डिफरंस डज इट मेक टू थ्रो दीस स्टार फिशीस बॅक इन द सी. परत परत उडोवपाक कितें व्हडलें डिफरंस कांय करिना. कित्याक स्टार फिशी वयर पडली ऑक्सिजन ना जावन ती मरता. तेन्ना तो म्हणूंक लागलो खंय सगळ्यांक घडये व्हडलें डिफरंस जायना जायत, पूण ज्या स्टार फिशाक आपणें परत उडयला ताका की व्हडलें डिफरंस. अशें जालें बाबडीनो जें कितें आमी इल्लोसो वावर पासून कोणा पासून करता, जेजू पासून करता, कोत्तल्या सगळें हाका म्हत्व आसा. दर एकल्यान आमी आमकां चिंतचें आमचे भाशेन कसो संवसार हांवें बदलूं येता. ल्हान ल्हान वस्तू करून ल्हान ल्हान देवाक दिवचो वेळ आसा तो देवाक दिवन आनी हे भाशेन आमी जेजूच्या मोगाचें परगटणार जावंक पावतले. शेवटाक एकूच गोड उगडास करूंक सोदता. कोण एकल्या भुरग्यान बाबडीनो बरोवन आयिल्लें चायनाक जेन्ना पवित्र पुस्तकां पावनासलीं तेन्ना एकल्या ल्हान भुरग्यान जो कोण मिस्योनाचो वावर करतालो ताका व्हरून आपणाचे 12 नाणे दिले आनी म्हटलें जाता जाल्यार हे मिसोवाक तुजें उजार कर. आनी तेन्ना तो मिस्योनार सांगता आपणें म्हणटा हे 12 नाणे ताचे घेवन जुआंवाचें पुस्तक 12 पुस्तकां व्हेलीं आनी 12 भुरग्यांक थंय वांटलीं. आनी त्या 12 नाण्यांनी 12 भुरगीं खोवेडतीर जालीं. म्हणटच इल्लोसो वावर जायत पडले त्या भुरग्याचो, पूण ताणें जेजूच्या मिसोवांत वांटो घेतलो. सायबीण मायनूय अशेंच केलें. जें कितें बापाक तिचे बाबा सगळें हो संबंद आसलो एके भाशेन जेजूच्या मिसोवांत तिणें वांटो घेतलो. आनी ताचे वरवीं ती सोडवणीच्या कामांत जेजूच्या बागेली जाली. हाका लागून बेश्टी सादी वस्तरी न्हय ती, पूण सोडवणीच्या वावरान जेजूच्या मिसावाच्या वावरान तिणें वांटो घेतलो. दर एकल्याक आमकांय हेंच मोल आनी काळीज मागूया. उबी रावया. आमचोच बाबार्थ सभी माझा जाऊया. स्वत मानता देवा स्वतपतीला देवा सगळ्या पृथ्वीच्या दोस्तारा आमचे दिवसात जगात पुता आमच्या सभ्या तो पवित्र आत्म्या आपली गोड सांभाळलो आपापले काय जन्मलो वस्त्रांना आणि गोड शिसले ताका तुझा सोडलो तो मला कधी तो मेल्यामध्ये देवलो तिचे दिसा मेल्यान तो जिवंत जालो सडा चढलो सुरकुटीला पावच्या बसला तुवें ताचे केलो सन्माता पवित्र आत्म्या आपले पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार परकाचे मोक्षाने कुडीचे जेवण सस्याचे जिवीत आमेन. देवाचें तें देवाक दियात हो विशय काळजा मनान बाळगून ह्या वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी जेजूच्या नीज गोवायसोंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रिनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें विसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिलेलें बुनयादी कार्य पाळतना आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुण्यारपणाचो येस आपली न्हंय म्हूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फोटिंगपण पयसावन
देशाच्या बरेपणाचे सेवक ती जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनार. तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावं आनी देवाक आमच्या जिवितांत घोराब्यांत आनी समुदायांत फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भाव भयणां जेजूक परगटूंक मिशनार कशे वावुरतात. तर पौश्टीक आनी अगोड परिस्थितींनी लेगीत जेजूक सदांच ती विस्वाशी रावंक आनी आपणाक फावो जालेल्या भावाताच्या देण्याक नीज गोवायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. घोसरणीच्या बाबा मिशनार बाबा भयणे पासत आमी मागतना तांचे कश्ट उणें कर म्हूण आमी मागता. तेच बरोबर आयज हांवें भेटयतल्या मायमे आनी थोडे भुरगे भाट हांगासर रावतल्या बाबा भयणांचेर तांच्या घरांचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोनिया वरवीं आमेन. बेटवणे वेळार गीत घेवया. C27 पेज 39. C27. मोशा बाबा भयणीनो मोशा तुमचें बलिदान सर परविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेचे आदाराक सगळे स्कोर मानून घेवन प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाल बाबा तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काहळ जावं बारू होया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र
पवित्र बाबा सर्व विदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कडे आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका आदीन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनश्वानपणान जिखल्या आमा समेस्तां जिवीत सासणाची आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा करस पवित्र तर सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसुकवेची आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पासर समर्पणची. तेच परीचे म्हणटा तो ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशाक पासत त्या वारवतले हे म्हज्या उगडास करात. Babartaco good porgotuja. तुझ्या कुसारी आणि पोळाची गोडवा बोलली तू वेदांता सोडवली सगळ्या संसाराच्या संसाराला आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचोरी पुनश्वनपणाचो आमी भक्ती कडेन उडास करता नवजिविताचो उणो आनी चडवणीची कावस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनश्वनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबापणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोचडीक मुखार मोड पडून फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई संगाती भाग्यन धर्मृतान सडकाणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडोली तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावो. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया.
आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज स्वर्गार येवो, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमची गेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशनाक रेखता तर आमकां तुज्या उदारकाक लागून सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक वाचोवपी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सत्याच्या आसना. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशीर प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तुका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें तुजी भितर येवचें म्हाका फावना तुजें जातल्यार म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D24 पेज 16. D24.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोम्या आसूं. सर्वपिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे करून कर.
Remet Semin Mayam Shepa Sot Vinotiko. Ratuja, Sorves Poradeva, Bobagio Takvar Mariek, Amias Montin Vondita, Zoshitika Kurpen Bolli, Toshiam Katice Vilorin Disandis Odik Kurpen Bol, Amcha Sumyadisha Puta Jesu Christa Vorvi, Tokoro Diuduce Sove Povitrat Mecek Punancieta Niras Vorsoloita, Sasna Cha Sasna. Deva Zodara Sasona Galam Chetai. शेवटा गीत घेऊया T12 पेज 207 T12